शेटेवाड्यार पावलो गॅरेजचे थंयसर जो सदांच गार्बेज स्पॉट म्हणून सगळ्यांक खबर आसा, भरपूर कचरो हांगासर आमकां सदांच दिसतालो आणि आमचे क्लिनिनेस ड्रायव्ह हे कंटिन्युअसली चालू आसा। जाय त्या पद्दतीन आमी हांगासर आमचे वर्कर्स सुपरवायझराचे सुपरविजन करून हांगासर कचरो काडपाचो प्रयत्न करता आणि एक जागृत नागरीक म्हणून म्हाका दिसता बाय निवास आंगोडकर सदांच आमकां इन कोऑर्डिनेशन आसता, जी खरेंच खूब म्हत्वाची बाब आसा। कित्याक म्युनिसिपालिटी प्रत्येक फावटी गाडयो धाडटा, वर्कर्स धाडटा, स्पॉट क्लियर जाता, पण म्हाका दिसता रोखडेच अवघ्या कमी वेळान परत तो भरलेलो आसता आणि त्याचे कारण सगळ्यांक खबर आसा, हायलायट जाता तेंचे बरोबर ते सांगलेलें आसा। हांगा लोकल जे आमचे आसा ते नागरीक हाडूनय उडयतात, त्या शिवाय म्हाका दिसता चडशे भायले जे येता व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी हाडून हांगासर कचरो उडयता, तेचे खातीर एक टोळी तयार जाता आणि मागीर खंयसर तरी एक सूर असो येता की म्युनिसिपालिटी काय काम करिना काय, पण हे तितलेंच खोटें आसा की ज्या पद्दतीन हांगासर काम चालू जाता तेंचे हांगासर विटनेस आसा, तेंच्यांनी पळयल्लें आसा कशे लोक हाडून हांगासर कचरो उडयता। सर म्हाका अशें दिसता हो गार्बेज स्पॉट आमी सदांच क्लीन करपाचो प्रयत्न करता, तितलेंच एक जागृत नागरीक आपली एक नैतीक जबाबदारी म्हणून हांगासर जितले वाठारांत रावता तेंचेर हेचेर लक्ष दिवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि तितून परत परत हांव आव्हान करता की जे भायरसून येतात आनी हांगा कचरो उडयता आनी हांगासर जे पर्यावरणाचे आमी हानिकारक अशो गोश्टी करता जे हेल्थाच्या बाबतींत म्हाका त्रास जाता, फुडें येदे व्हडलें हॉस्पिटल आसा, हांगासर बरेचशी हांगासर लोकांचे हांगासर रावप आसा आणि तितकी जनसंख्या हांगासर आसा। तर सगळ्यांक विनंती करता ह्या असल्या मोहिमेक तेंची ती साथ दिवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा। तशेंच हांगा टोटल सगळे म्हापश्यान कितले ब्लॅक स्पॉट ते आतां पर्यंत आमी 30 वयर आमी नोटिफायड केल्ले आसा, 30 वाडात चल्लेले आसा आणि तितूनसून म्हाका दिसता 7 आमी अंडर CSR म्हणून नाका थ्रू म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या अंतर्गत त्याचे ब्युटिफिकेशन जावन अवेअरनेस हांगासर सुद्दां आमी आमची मनशां घालून लोकांक दिसता तरी की बायलां बसतात आनी करता, पण इट वॉज लायक अवेअरनेस की बाबा तुमी एक मिक्स कचरो आसा तो थंय पावता आणि आमकांय तितलो त्रासदायक ठरता, तेजें सेग्रिगेशन करून ताका रिसायकलिंग खातीर धाडटात। म्हणून आमी ते सुद्दां पद्दतीचो वेगवेगळ्या तरेन अभ्यास करून वेगवेगळे प्रयोग करून कसो तरी हो भाग निवळ करपाचो आणि तितून सातत्यान ते क्लिनिनेस उरतले त्या बाबतीन आमी दिवपाचो लक्ष दिवपाचो प्रयत्न करता। लास्ट 2 वर्सां जाली आमी हो प्रॉब्लम खूब फेस करता। जरी आमचे डोर टू डोर कलेक्शन आसा, आमी सगळे आमचे वेस्ट कलेक्ट करून ते कोण येतात तांकां दितात, पण हे लोक आमच्या वाड्या वयले थोडे लोक आउटसायड ऑफ द आमचे हे विलेज आउटसायड म्युनिसिपालिटी सुद्दां येवन हांगा उडयतात। पण आमचो जो कावन्सिलर आसा तेणें आमकां खुबूच साथ दिल्ली आसा। पयलीं पासून अशें लोकांक दिसता की हांगा कचरो उडयतात, पूण तेणें टोटल एक मनीस दवरिल्लो हांगा की हांगा उडोवपाचें न्ही, पूण लोक कितले म्हणून तो कंट्रोल करतलो। लोक ना तेन्ना येवन उडयताले आनी सगळे मागीर कुत्रे येवन सगळे आमच्या दारान हाडटाले। स्कुलाची ही वाट, ही हॉस्पिटलाची वाट, पूण हेतून भुरग्यांक वता येता तेन्ना त्रास जाता, कित्याक कुत्रे येतात ते झाड खावपाक, तेन्ना ते कुत्रे धाकट्या भुरग्यांच्या आंगार वतात धांवून। सो इट इज व्हेरी डेंजरस। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.